आता आमी चॉकलेट घेता आणि ती डबल बॉयलरान आता आमकां मेल्ट करूंक जाय। ओके। आता आमची चॉकलेट मेल्ट जाला। आता आमी ह्या बाउलान एक 3/4 कप बटर घेतली, मातशें विस्क करूंक जाय आमकां ती। 3/4 कप पावडर शुगर, मेल्टेड चॉकलेट घालतली। 1 कप मैदा, 1 टीस्पून बेकिंग पावडर, तुमकां जाय तितले वॉलनट्स घालू शकता। 3/4 कप मिल्क, 1 टीस्पून वॅनिला एसेन्स। बॅटर मागीर तो बरो विस्क करूंक जाय। टीन घेतलेले आसा, तेका हांवें बटर पेपर लायला। बटर लावन हो बॅटर आसा तो आमी ह्या हितून ट्रान्सफर करतली। हे आता आमी ओवन प्री हीट करूंक जाय 180 डिग्री सेल्सियस फॉर 10 मिनिट्स आणि मागीर फॉर 30 to 40 मिनिट्स बेक करूंक जाय। सो ह्यो इज अ ब्राउनी रेडी खावपा खातीर आमच्या खातीर।